गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे ओटीएसचे आनी एक स्कॅम भायर सरला। सेंट्रल रजिस्ट्रारा कडल्यान कसलेच परमिशन नासतना एनपीएच्या नावान गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळान नोव्हेंबर 2005 ते सप्टेंबर 2006 मजगती ओटीएस स्कीम काडिल्ली। मॅनेजमेंटान ओटीएसचेर नाबार्ड आनी आरबीआयच्यो गायडलायन्स कुट्याळाक लायल्यो आनी बँकेक 19 कोटीची तोपी घाली। खासा रिपोर्ट। गोवा राज्य सहकारी बँकेन मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑक्शनांक सवाय भितर लाटल्यो म्हूण प्रुडंटानूच तेन्ना एक्सपोज केल्ले। आता नोव्हेंबर 2005 ते सप्टेंबर 2006 मजगती बँकेन लागू केल्ली ओटीएस स्कीम एक्सपोज करपी कांय म्हत्वाचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागले। तेन्ना बँकेचो अध्यक्ष रामचंद्र मुळे बँकेचे नॉन प्रोडक्टिव्ह असेट्स एनपीए देवोंक म्हूण ओटीएस काडिल्ली। बँकेच्या बोर्डान 17 ऑगस्ट 2005 डिफॉल्टरांक ओटीएस दिवपाचो थाराव घेतिल्लो। बँक पारदर्शी आनी फावर करिनासतना आपली स्कीम करपाक शकता, मात बोर्डान मान्य केल्या उपरांतूच स्कीम लागू करची आनी आरसीएस आनी नाबार्डाक ताची सूचना दिवची म्हणून बोर्ड मिटिंगेच्या मिनटान म्हणला। कोऑपरेटिव्ह बँकेची सुत्रां सांगता ते प्रमाण नाबार्डाक बँकेच्या डायरेक्टरांनी पास केल्लो ओटीएस स्कीमीच्या थारावाचो रिपोर्ट मेळ्ळो। त्या उपरांत सोमतेच म्हणल्यार 28 ऑक्टोबर 2005 ह्या दिसा नाबार्डान बँक वेवस्थापनाक कॉन्फिडेन्शियल पत्र धाडून नाबार्डाचो ह्या स्कीमी वेलो स्टँड कितें ते सांगले। हे पत्र प्रुडंटाच्या हाताक लागला। ह्या पत्रा प्रमाण 17 ऑगस्ट 2005 मिटिंगेन अशा प्रकारची गजाल अजेंडान घालूंकच ना, तशेंच ताचेर कसलीच भासाभास जावंक ना म्हूण स्पश्ट जाता। मागीर हो थाराव कसो मान्य जालो हे एक मोठे कुवाडे आसा। मिटिंगेंतले सगळे विशय आनी थाराव मिटिंगेंतल्यान रद्द करचे अशें सुचयल्ले। ओटीएस स्कीम चालीक लागचे पयलीं 3 म्हयने आदीं नाबार्डान बँक वेवस्थापनाक हे सांगिल्ले, पूण शेवटाक वेवस्थापनान नोव्हेंबर 2005 ही स्कीम सुरू केलीच आनी ती स्कीम सप्टेंबर 2006 मेरेन चल्ली। ओटीएस स्कीम आरबीआयच्या 3 सप्टेंबर 2005 सर्क्युलरा प्रमाण चालीक लायिल्ली असो रिप्लाय बँकेन दिल्लो, पूण हे सर्क्युलर फक्त पब्लीक सेक्टर बँकां खातीर आसा आनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक तशेंच खाजगी बँकांक लागू ना। आरबीआयच्या 3 सप्टेंबर 2005 सर्क्युलर नंबर 2005-06/153 एक्सक्लुझिव्ह कॉपीन ही गजाल स्पष्ट जाल्या। ओटीएस स्कीम नाबार्डाच्या गायडलायनी प्रमाण केल्या म्हूण बँकेन सदांच सांगला। नाबार्डाच्या गायडलायनी प्रमाण रीण बुडोवपी एखाद्या व्यक्तीक रिणाचेर 10 लाखां परस जाल्यार एखाद्या संस्थेक 10 कोटी परस चड ओटीएस सूट दिवंक जायना। बँकेचे कांय स्टेटमेंट पळयल्यार बँकेन कांय इंडिव्हिज्युअल खात्यांक 3 कोटी परस माय सूट दिल्या। 176 जाणांनी ओटीएस घेतल्या। बँक 18 कोटी 80 लाख लॉसान आसा म्हूण बँकेचो तेन्नाचो ओटीएसाचो प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट दाखयता। सेंट्रल रजिस्ट्रारान गोयच्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारांक ओटीएस स्कीमीची चौकशी करपाक सांगिल्ली। रजिस्ट्रारान रिपोर्टान नमूद केल्ल्यो गजाली आसात त्यो अश्यो। रजिस्ट्राराचे चौकशेन ओटीएस स्कीमी खातीर बँकेन सेंट्रल रजिस्ट्राराची परवानगी घेवंक ना। नाबार्डान घेतिल्ल्या हरकती कडेन बँक वेवस्थापनान दुर्लक्ष केला। रिणां बुडोवपी व्यक्तीक मोठ्या प्रमाणात ओटीएस वेव्हर दिला आनी बँकेच्या आर्थीक परिस्थितीचेर परिणाम जाता ओटीएस थांबोवची सेंट्रल रजिस्ट्रारान बँकेक केल्ली सुचोवणी। प्रुडंटा कडेन आशिल्ले कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंटा प्रमाण गोवा राज्य सहकारी बँकेचे ओटीएसाक आरबीआय सेंट्रल रजिस्ट्रार आनी नाबार्डा कडल्यान परवानगी मेळूंक ना म्हूण स्पश्ट जाता। तशेंच ओटीएस चालीक लायतना बँकेन नाबार्डाची गायडलायनूय पाळूंक ना। बोर्ड मिटिंगेन थाराव घेतलो आनी मॅनेजमेंटान आपल्या आपुणूच ओटीएस चालीक लायली। बशिल्ले कडेन रीण बुडव्यांची बँकेक 19 कोटीची तोपी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी विजय शिरीष कुंकळकार। वास्को कोळसो तापता। गोयचे टुरिझम सिंधुदुर्गान व्हरून गोय कोल हब करपाचो गडकरीचो प्लान म्हूण गोवा अगेन्स्ट कोलाच्या एक्टिव्हिस्टांनी बोवाळ सुरू केला। वास्को दिसान दीस कोळशाचे पोल्युशन वाडटा। शार कोळसो मुक्त करचे परस थंय कोल कॉरिडॉर करपाचो प्लान चल्ला म्हूण एक्टिव्हिस्टांक दुबाव। आता गोवा अगेन्स्ट कोलाच्या एक्टिव्हिस्टांनी एनजीटीन वचपाची शिटकावणी दिल्या। हेजेर आमी सारको निषेध करताय आनी हो जरी तर बंद जायना जाल्यार हेजेर मोठे आंदोलन जातले। ही शिटकावणी आमी नितीन गडकरी तशेंच बीजेपी गव्हर्मेंटाक दिताय। हे जे कोल वास्कोत आसा ते 12th 5-year प्लॅनात 2012 क्लियर डिरेक्शन आसा की वास्कोतल्यान भायर काडचे आनी ताका चेअरमॅनाक डिरेक्शन आशिल्लें की ते भायर काडपाचो प्लॅन करचो। मुंबय, चेन्नई
कलकत्ता जे जे सिटीन असे पोर्ट आशिल्ले सगळे भायर काडले. फक्त मुरगांवचो पोर्ट दवरला वास्कोकारांक एक व्हडली घातक एक सिच्युएशन करून केन्नाय सगळे वास्कोकारांक एक तांगे जिवाक एक प्रसंग येवपाचो असो एक तांणी रेडी करून दवरला. कोल जो बंद करूंक जाय ताजे जाग्यार आमचो सरकार 12 मिलियन साकून 50 मिलियन टन फक्त एमपीटीच प्लस सगळ्यो न्हंयो ड्रेजिंग करून आनी एडिशनल कितली मिलियन टन्स ते पासून कोणाक खबर ना. इतले हे प्लॅन केल्यात गोंयाक एक कोल हब करपाक. 12व्या पंचवार्षिक येवजणेत खंय गोंयचो कोळसो भायर काडपाचो प्लान आशिल्लो, पूण गोंयांत कोळसो दिशी दिशी वाडटा. गडकरीच्या नांवान आतां बोवाळ सुरू जाला. सगळे लिपयतात. लोटले 2 किलोमीटर जो NH-17B स्ट्रेच आसा ताका मिसिंग लिंक म्हणटात आनी लोकांक फटयतात की वेर्णा साकून लोकांक देंवपाक रस्तो करता म्हणून इंडस्ट्रियल एस्टेटी वयल्यान. ही फटिंगपणां हो कोल कॉरिडॉर हे तुमी कित्याक लिपयतात? हाजें कारण एकूच, कित्याक जर गोंयकारांक हें कळ्ळें जाल्यार क्रिस्तेवान सांगिल्ले भशेन आमगेले सगळे गोंयकार उठ्ठले आनी एक रेव्होल्युशन जातलें. कित्याक आनी उपाय ना. टुरिजमय तुमी काडून व्हेलें, नुस्तें काबार केलें, एग्रीकल्चर काबार केलें. गोंयकार कितें जातले? गोंयकारांक गोंय सोडून वचपा पडटलें. सो सगळे गोंयकारान हाजेर एक जावपा जाय, हाची गरज आसा. कोळशाचेर बोवाळ जाता म्हूण नव्या बर्थाक लागून घेतिल्ल्या जनसुनावणेचो अजून रिपोर्ट आयिल्लो ना. रिपोर्टात क्लियरन्स मेळ्ळ्यार पासून एनजीटीत वचपाची शिटकावणी आतां गोवा अगेन्स्ट कोलाच्या एक्टिविस्टांनी दिल्या. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. काणकोणा पैंगीणचे सरपंचान खंय पंचाचेर फुलयले. सरपंच रामदास पुजारीन आपल्या कांसुलार मारले म्हूण पंच शाबू मोंतेरून काणकोणा पुलिसान कंप्लेन केल्या. तो काणकोणच्या बीजेपी मंडळाक घेवन मिडिया मेरेन पावलो. काणकोणा काँग्रेस येत सावन खंय दादागिरी वाडल्या. सरपंच म्हणटा असले कांयच जाल्ले ना. हांव थिंगा आसतना तेणेन म्हाजेर एटॅक केलो. एटॅक केला आसतना बी म्हाका तेणें वयल्यान सांगलो आपल्या कडेन मनीस आसा, म्हाका जाल्यार उपेन व्हरोंक शकता म्हणून सांगलें तेणें. म्हळ्यार तेजें कारण कितें काय म्हळ्यार तेजे ऑपोजीट हांवें सरपंचाक फॉर्म भरले आनीक म्हाका 4 वोट पडले आनीक रामदासाक 5 पडले. आनीक तो सरपंच जाला. तो सरपंच जाला आसतना बीन तर असले वस्तू करता म्हळ्यार सरपंचाक काम कितें आसता तें तें कळना म्हणून जालें. असले मनीस म्हाका दिसता आमकां एटॅक करता मनीस सरपंच पदा लायकी हे न्ही दिसता म्हाका. ना कांयच डिस्कशन ना. डायरेक्टली तो हांव थिंग उबो आसतना येयलो आनी मोटरसायकली वयल्यान देंवलो आनी म्हाजेर तेणें एटॅक केली. ही स्लॅप मी आय कॅन से. मागीर तेणें धमकीय बीन दिली आपूण उबेन व्हरोंक शकता. सो हांव एकलो बी भोंवता म्हणटा हेजेर कांय तेमी एक्शनां घेवची. पुलीस बी कंप्लेन केली ना. हांवें पुलीस कंप्लेन 21 तारखेर सादारण 6:30 सुमार केल्ली. काँग्रेसचो जो उमेदवार आसा इजदोर फेर्नांडीस ताजो बॅकग्रावंड हो गुंडगिरी. हांव पर्सनली केन्नाय तो गुंड किंवा तो झुंड शाही करता अशें हांव म्हणलें ना. पूण ताज्या बळाचेर अनेक जाण हांगा गुंडगिरी करपाक फुडें सरल्यात आनी हाचें उदाहरण आमकां काल जी पंचायत इलेक्शन जालें त्या पंचायत इलेक्शनाक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. पैंगीण पंचायतीक जी घडणूक घडली, सरपंच आनी पंचान भर बाजारांत मारामारी करून घेतली. पंचाल्या सरपंचान मारतरी पंचाल्या तोंडांतल्यान रगत सुद्दां आयलें. पुलीस कंप्लेन जाली, मेडिकल रिपोर्ट जालो. तेन्ना अशें दिसून येता की हें सगळें घडपा फाटल्यान ताजो छुपो पाठिंबो आसा काय कितें. सरपंच म्हणटा असले कांयच जाल्ले ना. तो कितें भलतेच उलयता. शाबू म्हणटा पंच मेंबर एक हांगचो 9 नंबर वार्डाचो आमच्या आमोणेचो तो म्हाजो बऱ्यापैकी फ्रेंड कळ्ळें न्ही. आनी आरोप करपी आसा भुशण आसा आनी महेश आसा तो ब्लॉक कमिटी काणकोणचो प्रेसिडेंट आहा. कित्याक ते आरोप करप कारण कितें ते बीजेपी सायडीन गेल्लो ना. कोण बीजेपी सायडीन गेल्लो? हांव तांच्या सायडीन आयिल्लो ना. आनी सरपंच म्हाका तेमी ऑफर केली. सरपंच म्हाका जॉबाची ऑफर केल्ली, भायली जॉब ऑफर केल्ली आनी तेमी डिमांड पयशाचो डिमांड केल्लो. तेंगे मत आशिल्लें हांव त्या सायडीन वचो. हांव इंडिपेंडंट म्हणून इलेक्ट जाल्लो पंच मेंबर. कळ्ळें. तेंकां आरोप आसा हे तेमी आरोप करपा कारण म्हळ्यार ते म्हाका तांच्या सायडीन आयिल्लो ना म्हणून तेमी म्हाका ती हे घोडमंगल केला. अशें कांय जावना म्हणटा. अशें कांय ना. म्हागे शाबू बऱ्यापैकी फ्रेंड आनी कांय हेतू कांयच कस्ट म्हणटा कांयच ना. प्रुडंटा खातीर बबीश बोरकार. घेऊया एक ब्रेक.